हे नंदा तळे हो जी गोंयांच्यो ज्यो वेटलँड आसा पळय हांवें करूंक ना 2011 जे आशिल्ले हे नोटिफिकेशन तेजे पयलीं येयल्लें आनी एनजीटीन आनी सुप्रीम कोर्ट केस चालू आसा आनी हितू भितर 500+ म्हणजे अराउंड 535 or 545 वेटलँड गोंयान आयडेंटिफाय केल्यो आनी खंय तरी ह्यो वेटलँड फुडें वचना जाल्यार तेका आमी डिक्लेअर करतले म्हणून हो विशय घेतलो. जेन्ना हांव एनवायरमेंटल मिनिस्टर 2 वर्सां पयलीं जालो तेन्ना हो विशय ज्वालन जातलो आनी म्हाका दिसलें की आमी जर हें काम सारकें करना लोकांक जशें प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्लें आसा जे फॉरेस्टूच ना आनी तितूंत भितर डिक्लेअर करून आज एनजीटीन वचून सुप्रीम कोर्टान वचून केस गोंयची गव्हर्मेंटाची भायर पडली आनी खुबशे गोश्ट्यो ज्यो आसा ह्यो प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर जाले आनी प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर करतरी आज लोकांक कांयच करूंक गावना. म्हणून ह्यो ज्यो गोश्टी आसा ज्यो गोश्टी आमी हातीन घेतल्यो आनी हातीन घेवपाचें एकूच वजह आशिल्लें की खऱ्यांनी वेटलँड आसा कितें आसा ह्यो करपाक. तितूंत भितर आमच्या मतदारसंघात 3-4 वेटलँडां डिक्लेअर केल्ली आशिल्ली तितूंत सर्वे केलो आनी ते वेटलँड जेन्ना तेणी पयलीं आयडेंटिफाय केली जी एनजीटीन केस आसा ती एवरी मंथ मॉनिटर जाता केस नंबरूय म्हाका खबर आसा लोकांकूय खबर आसा. तितूंत भितर जेन्ना हे सर्वे करपाक लागले जाल्यार ही लायन जी वेटलँडाची जे एनजीटीन भितर आशिल्ली ती घरा वयल्यान आशिल्ली. हांवें तो प्लॅन लोकांक दाखयलो आनी आमी हो फुडें सारकें करपाक जाय हो विशय आमी हातीन घेतलो आनी आमी जशें आज एनवायरमेंट मिनिस्टर हांव वेटलँड बॉडीचो चेअरमॅन आमी हातीन घेतलो आनी नोटिफाय करपाक जे कोर वेटलँड आसा जे वेटलँडा भितर कोर आसा हे वेटलँड नोटिफाय करपाचे आमी हातीन घेतले आनी करता तेन्ना एकूच विशय आशिल्लो की वेटलँड करपाक जाय कित्याक आज जे पुर्वजांनी आमी केल्ले आसा हे पुर्वजांनी सांबाळपाची गोश्टी आमी करपाक जाय आनी हितूंत भितर थोड्याचे प्रॉब्लेम आशिल्ले की जागे आमचे सरकारान घेतले हे देखून नोटिफिकेशना भितर आमी दाखयल्ले आसा की जागो सरकार घेना जे ते भितर जे काम करता सपोज अग्रिकल्चराचें काम करता गोरवां ते बातींग करता हो तेंचे मसण आसा हो तेंचे गणपती पावयता हो कितें जर हे आसा हे नोटिफिकेशना भितर हे सगळे चालू आसा तशेंच चालू उरतले फक्त थंय डंपिंग करून माती घर बांदूंक शकना इतलोच फरक आसा. आनी वेटलँडाचो जर जालो जाल्यार लोकांचे जाग्याचे गव्हर्मेंटा कडेन उरना लोकांचो मालकाचो हाक लोकां कडेन उरता. पयर अशेच विशय जाल्लो तेजेर हांव उलयना थोडेशे 4-5 लोक 7-8 लोक आनी तितूंत पॉलिटिकल जे कॅन्डिडेट जावंक सोदता ते 3-4 आशिल्ले तो विशय पॉलिटिकल विशय करपाक करताले. म्हाका लोकांनी मागणी आसा की आमी जर वेटलँड सायंटिफीक स्टडी करून कोर आनी नॉन कोर आनी बाकीचे एरिया जर सारखे करना हांव करना हें आमी NIO जे सायंटिफीक बॉडी आसा देशाची बरे सायंटिस्ट आसात ते सायंटिफिकली डिटेक्ट करता आनी सायंटिफिकली ह्यो गोश्टी फुडें व्हरता आनी आमी जर हे फुडें सारखे व्हरना जाल्यार फाल्यां जर हे डिक्लेअर केले आनी भायर डिक्लेअर केले लोकांक फुडें आनी त्रास जावंक शकता. सो म्हाका दिसता जे विशय आसा लोकांचे हांव लोकां कडेन उलोवन सॉल्व करपाचो प्रयत्न करता आनी हितूंत भितर खुबशे जे गोश्टी करपाक जाय ते फुडें व्हरपाचें काम आमी करता. नंदा तळे कडेन म्हजे एक विशय जाल्लो तितूंत भितर आमचे कडेन विचारताले थोडे मागीर यंग भुरगे जे आज गरम रगताचे आसा ते मातशे वयर वचून उलयताले पूण विशय जो आसा हो व्हेरी क्लियर आसा. आमी जर सारको कोर वेटलँड करना जाल्यार खंय तरी एनजीटी वा सुप्रीम कोर्टात केस आसा डिक्लेअर केले प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्ले ते भशेन जातले आनी लोकांक बाकीचे सरावंडींग लोकांक त्रास जाले घरा वयल्यान लायन गेल्ली आसा वेटलँडाच्यो ह्यो जर सारखे करना जशे प्रायवेट फॉरेस्टान फॉरेस्टूच ना आनी तितूंत भितर प्रायवेट फॉरेस्ट डिक्लेअर केल्ले आसा तितूंत भितर आज ते काडूंक शकना आनी फुडें त्रास जातले म्हूण आमी हें फुडें व्हरपाचें काम करलें.